Buktin urben tuka navartau somia, din washi karzan, upkar mantau, jinie tamcha tuja vici denyang somia, kitim pati harmindim. Mokan tuja somia hamka tuve postliai, rakliai dăin tuja, karzan mona namka tuve equo teiliai, goban Krista Jesucha. Buktin urbin tuka navartau somia, din washi karzan, upkar mantau, jinit amce tuja vicit denyang somia, kiti pati amindi. Jezu Hrista te mogočo Bogunino, आज पवित्र सभा सादो काळ सोळावो आयतार आचरण करता. हे युकरिस्तीक बलिदान हांव आज भेटोवन दिता पिडेस्तां खातीर, जी कोण हांतरुणार आसात, आस्पत्रेंत आसात, भलायकेच्या कारणा निमती तुमकां इगर्जेक वचूंक जायना ह्या कोविड कारणा निमती तुमचेर देवाची दराळ विस्तार बेसांव मागून तुमची त्या सामा समर्पण हांव मागतलो. आनी ज्या कोणांनी म्हजे कडेन व्हॉट्सअप, ईमेल, फेसबुकाचेर मागोवंक सांगलां आनी दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब मुखांतर तुमची त्या सामा धाडल्यान त्या सामा खातीर आयच्या दिसा हांव विशेष मोपान ह्या युकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागतलो. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, सांगाता मेळोन आमी युकरिस्तीक बलिदान भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं. देव म्हज्या आदाराक येता, सर्वेस्पर म्हजो जीव सांबाळटा. कुशेन तुका यज्ञ ओंपतलो, तूं मोगण व्हडो देखून तुका वाखाणटलो. वय मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमी वाचून उरल्या जाल्यार देवाची सुकृपा, देवाचो सुमोग, देवाचेंच बेसांव, देवाचेंच आशिर्वाद. त्या धन्य देवाक हे युकरिस्तीक बलिदानाद्वारे आमकां दिल्या जिविताच्या देण्या खातीर, ताणें केल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी ताका अर्घां दिवया आनी ताचे समोर आमी सरपडया. आमची अस्कताय, आमची पातकां आमी रडया, पश्चाताप काळजान ताच्या मुखार येवया आनी युकरिस्ती बलिदान फावो ते बरी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची कापळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळत कर, सोम्या काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, क्रिस्ता
काकोळकर, सोमिया काकोळकर, सोम्या काकोळकर. महिमा देवा पुंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया, सर्ववेदाक देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वळखता. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकोळकर. तो बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. घोडवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या कृपेचे देणे तांकां अधिक अधिक भरू. बाबा तांदूळ शान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर दे तुझे सुवे पवित्र तुझेपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हजे चरव असो हिंड होगडायतात आनी शिंपडायतात त्या गोवळ्यांचे काटा. उलयता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजे परजेक चलयतात त्या गोवळ्या विशीं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला आनी ताका पयस धांवडयला. तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट करण्याचें फारीकपण घेतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडयलां त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बोकड्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरावाच्या मैदानार परतून हाडटलो. ते सफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. तांकां सोरोवंक हांव गोवड्यांक उपसयतलो आनी ते दीस भिवन शेणांत वा आकांतांत भरचेनांत तांचे मदलो एकलो पर्यंत सुकोवन वेसोना. उलयता तो सर्वेस्पर. पळया येतले दीस. उलयता तो सर्वेस्पर. आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपसयतलो. तो कोरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशान न्यायनीत सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देवाचें उतर हें देवाचे ओडोपकार. हाचे अंतर्गत श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना.
सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. हांसो सोरो मेळटातय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गडद जेवण म्हज्या दुस्माना वजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथें तूं मागताय. म्हजो कोप भरून ओमतता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली. आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. दुसरें वाचप सांपावलो एफेस घरांत बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण तवळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मरेफात लागीं हाडल्यांत. क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती. आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायिल्ली ताणेंच. आमकां वेगवेगळी कर्ण आमचे मदें उबारलो दुस्मानकाय सोपाबरो आपल्याच रक्ता मासान ताणें कोसलावन घाला. आनी जुदेवांचे धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला. अशे दोन लोकां तावन आपणात एक नवी परजा रचून ताणें शांती स्थापन केली. खुर्सार मरून आमचे मदलो द्वेष ताणें नाश केल्ल्या वरवीं दोन जनांगाक एकाच कुडींत एकवटावन परत्यान देवातय ताणें हाडून पायल्यांत. अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता परगट केली. देवा तावन पयस आसलेल्या हेर जातीच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हणून आसलेल्या आमकां क्रिस्त मरिफात तुमी एक पवित्र आत्मे वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आता धर्मदूतो जेजू सशी फाटी आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलें सगळें ताणें ताका कळयलें. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशीव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत फुरसत मेळनातली. आनी ते मच्छव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात ते पळोवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पार्क केलें. देखून सगळ्या शहरांत जावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू ताच्या शिसांच्या लागीं पयलें वचून पावले. अशें मच्छवे वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकां समूह पळयलो. गोवळी नटलेल्या बोकऱ्या बरी ते आसले देखून तशें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.
Praise the Lord. Hallelujah. Ergan tuka sumian Jesu. Hogla tuka sumian Jesu. Jesu Krista te mogacha भावा बहिणीनो. गोवळी नातलेल्या बोकऱ्या बरी त्या आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तो तांकां जायतें शिकोवंक लागलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो बरो गोवळी जेजू. या बऱ्या गोवळेच्या मार्गदर्शनाखाल हा सगळी पवित्र सभा पापा साहेब ताच्या मुखेलपणान गोवळी बाप पापा साहेबाच्या त्या सेवेच्या अधिकाराखाल तशेंच याजाक एक दियेसीस एक बिरगस कुटुंब आनी अशें आमचो भावार्थ सांबाळूंक आमकां देवान नेमल्यात. तर आज एका गोवळ्याचो वावर कितें? एका गोवळ्यान ताच्या शेळयांची जतन घेवंक आसा. हांगा गोवळी संपुरो आमचे गोवळी बाप तशेंच आमी याजाक आनी रिलिजियोसा सेवे खातीर आपयलेली. शेळयो आमची परसा, आमी त्या शेळयांची जतन घेवंक आसा. जर तर आमी जतन घेवंक सुकताव, शेळयो आमच्या तावन भायर वचोवंक कारण आमी जाताव. शेळयो दुसऱ्या कडेन सोदून वेतात, म्हळ्यार दुसऱ्या पंगडांक दुसऱ्या मागण्या सालांक ते धांवतात. ताका कारण जर तर बरे गोवळी आमकां नात, आमी आमच्या शेळयांक भावार्थान मागण्यांत आमी तांकां बडवून करिना तर आमी सुकोवन पडटा. आनी त्या खातीर आज देव बसवणी दिता. परते सल्ल्यांत आमी पळयलें, देवान सबार गोवळ्यांक म्हणजे पत्रियार्कांक, न्यायकर्त्यांक तशेंच प्रवाद्यांक धाडलें. आनी धाडलेकच देव तांचो मोग करता, देव तांच्या सांगाता आसा, ताच्या कश्ट आंकांतांनी देव तांच्या सांगात आसा. देवाचो संदेश तांणी पावोवंक म्हळ्यार देव ताच्या संदेशाद्वारे शिकवण्याद्वारे जतन घेता. ताची शिकवण करी, ताची शिकवण संपी, ताची शिकवण आमकां आशीर्वाद. आनी आज जेरेमिया प्रवादी 23 आवासवारांत देव जेरेमिया प्रवाद्या मरेफात एक सत उगडापें करता. कितें तें सत? म्हणजे सोरो असो हिंड वगडायतात आनी शिंपडायतात त्या गोवळ्यांचें काठा. म्हजो सोरो असो हिंड वगडायतात, म्हज्या लोकांक म्हजे दोन पयस धांवडायतात, शिंपडायतात त्या गोवळ्यांचें काठा. उलयता तो सर्वेस्पर देखून म्हजे परजेक चलयतात त्या गोवळ्या विशीं. सर्वेस्पर इस्रायल असो देव अशें म्हणटा, तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला आनी ताका पयस धांवडायला. तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना, देखून हांव तुमच्या वायट करण्याचें फारीकपण घेतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडायलां त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बोकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरवाच्या मैदानार परतून हाडटलो. हांव म्हज्या बोकऱ्यांक हांवच गोवळी जावन तांकां हांव सोयतलो. द गॉड विल टेक केअर ऑफ हिज पीपल. ते सफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. त्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी मनुश्याचेर बरोबर वसल्यार, मनुश्याचेर पातयेणी दवरल्यार आमी आशिर्वादी त्या संपूर्ण जावंक साधना. आमचो भरवोसो देवाचेर आनी तो आमची जतन घेता. तो आमकां हात सोडिना. तांकां सोरोवंक हांव गोवळ्यांक उपसयतलो. देव म्हणटा हांव गोवळ्यांक उपसयतलो, हांव बऱ्या गोवळ्यांक उपसयतलो. आनी ते केदींच भियोवचे नात वा आंकांतान भरचे नात. तांचे मदलो एकलो पर्यंत सुकोन वेसोना. उलयता तो सर्वेस्पर. त्या खातीर सर्वेस्पर देव आमची जतन घेता. सर्वेस्पर आज ह्या पवित्र सभे मरेफात, ताच्या गोवळ्या मरेफात, ताच्या मणयारा मरेफात आमकां आत्मीक आमच्या जिविताक पोशण कितें जाय तें करूंक तांकां ताणें नेमल्यात. आनी आमी त्या बऱ्या गोवळ्याच्या आदर्शान जियोवंक आमकां आज आपोवणें दिता. हाच्या अंतर्गितान आमी आयकलें कीर्तन 23
आमच्या बायबलांत एक विशेष कीर्तन हे सांगेत आमी सवार हें गायता इंग्लीश भाशेन. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. त्या हांव म्हाका कितेंच नाका आनी कोंकणीन आमी म्हणटा सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸು, ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ. जेजू बरो गोवळी आमच्या सांगात आसा. आज देवान त्या गोवळ्याक आमच्या खातीर धाडला. आज जेजू थंय आमी सकाळी जियेते आसा. आमचें जिवीत जेजू थंय जियेता. त्या खातीर हो सर्वेस्पर म्हजो गोवळी आज बऱ्या गोवळ्याक आमकां ताणें फाटयला. तो 5व्या सरावांत आमकां तो व्हरता. ताच्या शाश्वत जिविताच्या वाटेन आमकां चलयता. ताची शिकवण ताणें आमकां पयस सोल्ल्यान दिल्या. त्या शिकवणे प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक आसा, मांडून हाडूंक आसा. हाचे दुसऱ्या वाचपांत सान पावलो आमकां सांगता थोवड पयस आसलेल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मरिफात लागीं हाडल्यात. पयस आसली कशी पातकादवरी पयस आसल्या आमकां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान कशें ताची बेसन जाल्ली कूड आनी वरायले रगत बरो गोवळी आमकां लागीं हाडल्यात. क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्याक एकवटयलेली ताणेंच क्रिस्त आमकां एकवटयता. आमकां वेगवेगळी कर्ण आमचे मदें उबारलो. दुस्मान कसो पागोरू आपल्या रक्ता मासान ताणें कोश्ट लावन घाला आनी जुदेवाचें धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला. अशे 2 लोक आतां आपणा ते एक नवी वर्सां वसून ताणें शांती स्थापन केली. कुर्सार म्हणून आमचो मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ल्या वरवीं 2 जनांगाक एकसकुडीत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें आमकां पायल्यात. क्रिस्त मरिफात आमकां सल्वासाव मेळ्ळा. बापा लागीं राजी जाल्या. ताचे वरवीं आज आमी बापाक अब्बा म्हणून उलो मारता. अशें क्रिस्त मरिफात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्यावरी बापा समोर वेची योग्यता आमी जोडून घेतल्या. आज आमची योग्यता कोण? जेजू मात्र. आमकां हर एकल्यान जेजू आसल्यान आमी ह्या संवसारांत आसा. जेजूचे मिसाव आमकां ताणें दिला. जावं बरो कुटुंबांत जावं बरो म्हाका एक याजाक जावन त्या मिसावान बऱ्या गोवळ्याच्या त्या शिकवणे बरी आमी जिवंक आसा. हाच्या वांजलांत आमी आयकता शीस स्वता प्रकट करपाक येतात. जेजून पळयल्यान ते मस्त सोलोवन गेल्यात. ह्या नित्राण जाल्यात. इल्ले वचून ते बरे बिगड वचून एका स्वतेक वचून इल्लो विशय घेवन दीत म्हणून जेजूची आशा जावन आसली. विशय विविध नमुन्याचो विशय आसा. आमी थोडे फावटी बेड्डार न्हिदता तो एक विशय आनी थोडे फावटी न्हिदना जस्ट आमी लाय डावन तो एक विशय आनी एक आमी आमचे सगळे हॅक्टीक एक्टिविटी जावं बरो आमच्या सगळ्या बिझनेसांत थोडो दीस आमी राजेक वेता तो एक विशय. सो विशय विविध नमुने म्हळ्यार आमकां बॉडी रेस्ट मेंटल रेस्ट जाय हर एकल्याक जाय नाजाल्यार आमची मोत पिशी जाता. आनी त्या खातीर जेजू तांकां सांगता येया वरे विंगड सुवातेक या आमी इल्ले बसया इल्ले उलोवया संतोश पावया. पूण कितें जाता जेजू त्या कुशीन येवच्या पयलें लोकी शारांत न्हू थंय येवंक धरतात. धांवून गेले आनी जेजू आनी तेजे शिसाच्या की पयले वचून पावले. अशें मोच्यो वयलो चकला देंवताना जेजू व्हड लोकां जमो पळयलो. गोवळी नातलेल्या बकऱ्या बरी ते आसले देखून ताच्या काळीज मोवाळ्ळें. जेजू दुलोप आनी कालत्या काळजाचो तांकां जायते शिकोवन पळया जेजू विशया विशयान चिंतूंक ना. आज आमी विशय घेवंक नांवांगा सुवार्ता प्रकट करूंक आसा. सुवार्तेंत आसतना सुवार्तेचो विशय एक विशेष आशिर्वाद. सुवार्तेचो जॉय म्हणटा आमी तो संतोष आनंद आमकां सुवार्तेंत मेळटा. पूण जेजू एक देख जावं पावलो शिसांक. ताणें शिसांका पयलें विशय घेवंक पूण ते लोक येताना ताका सुरसुरे भोगले आनी कितलो बळो कणवळ्याचो दुलोप तो पळया. गोवळी नातलेल्या बकऱ्या बरी आज आमी पळय थोडे कितें करतात प्रिचारा फाटल्यान हेच्या फाटल्यान धांवतात. कित्याक जर तर तांकां बरें काण हांगा इगर्जीन मेळिल्लें जाल्यार सुवार्थ तांकां मेळिल्ली जाल्यार
आनी आराधना तांकां मेळ्ळी जाल्यार ती वेचिनात. सभा फुडें आमी दूर जाता. कित्याक गोवळी नातलेल्या बोकऱ्या बरी, तांकां गायडन्स नातलेल्या बरी. आमकां दाळे सांगचें आसा, वी आर कॅरटेकर्स. पयल्यान पयले आमी स्पिरिच्युअल कॅरटेकर्स. तुमी उरलें सकट कुटुंब करता, काम करता, जेवतात, कळतात, हें सकट तांकां कळीत आसा, संवसार कळीत आसा. पूण आमी त्या बिरगशीत एका लोकांच्या सेवेंत आसतना तांकां बऱ्या गोवळेचे आदर्श शिकोवन दिवंक आसा. आनी ती शिकोवन जातली तांकां, पेकोवन ती जातली तांकां तांच्या आसासनीक जिविताक तयाराय जेजू शिकोवंक लागलो. शिकोवचें आमी रावोंक ना. कितें शिकयतलो? देव म्हळ्यार मोग, देव पातकां बक्षिता, देव पिडा घोण करता. तो म्हजो बाप जावन आसा, म्हजो बाप तुमचोय बाप जावन आसा. आनी ताणें म्हाका पाठयला आनी म्हजे द्वारे तुमकां तो आशिर्वाद दिता. सोंपी उतरां ताची, कालती उतरां ताची, दुलोभ उतरां ताची लोकांक आशिर्वादान भरतली, लोक पवित्रत्म्यान भरतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी माज्जेंची उतरां आयकता. आज आमी अंतरजाळाची उतरां आयकता. सुमेच्या उतरांत आमी देवया. आमचो बरो गोवळी आमच्या लागीं उलयता वांजेला द्वारे. आमचो बरो गोवळी आमकां शिकोवन दिता वांजेला द्वारे. आमचो बरो गोवळी ताची दया कापूळ दाखयता वांजेला द्वारे. आनी ती सुवार्थ आमी उक्तीकरण वाचतना आमी बऱ्या गोवळेच्या त्या मेटांनी संकोवंक आमकां तो करपा दिता. तर आयच्या दिसा आमी मागया, देवा तो आमी पयस सरल्या जाल्यार, खंयच्या कारणान शीण उसारला जाल्यार आमी अस्कत सुमया आज आमी पातकार हाडटा. सबार बोटी आमी दूर सरल्या तुज्या इगर्ज मातेक. सबार बोटी आमी दूर सरल्या थोड्यांचे उणें पळोवन टिका करून अपमान करूंक लागल्या. आमकां बक्षी आमचें जिवीत आज नितळ निर्मळ पवित्रतेचें जिवीत जावं दी. आमकां आशिर्वादीत कर. बऱ्या गोवळ्या तुजें शिकोवन तूं आमकां आज ह्या सुवार्ते दुरी दिते आसाय. सबार जाणांची सुवार्थ आमी युट्यूबार आयच्या दिसांनी आयकता, पळयता, ध्यान करता. आज विशेष मोपा तूं आमकां आशिर्वादीत कर. ह्या मिसाच्या बलिदानाक म्हज्या सांगात आयिल्ल्या सर लोकांच्या गांवांत परगांवांत आसात, हांतुरणार आसात, आशिर्वाद घाल. बऱ्या गोवळ्या तांकां बरी भलायकी फावो कर. तुवें म्हजे ह्या कितें शेर सांगले, जे कितें बांदता ते बांदता, सोडयता ते सोडयता, रुपया भागार म्हजे ते ना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक अंक बंतोस बंदड तुमच्या रस्त्यार सोडून सोदी टच अनॉइंट हील फॉर युअर ग्लोरी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसळणी आमी आतां करुया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसते आनी ना दिसते सर वस्तू सर असणार. आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आनी बापातावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपसलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रोसूंक ना. बापाच्या सुसय बसो, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमी मनशां बसत आनी आमच्या सोडवणे बसत, सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवंकार मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या बसत पोंस पिलाता काल ताका खुरसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे निमेल्यांचे मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्या सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताका एसम सर्प नमस्कार आनी महिमा फावो जावं. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेस्पोवीत कथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सतमानता. फातकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवानपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हांगा एका काळजान एका मनान जमल्या. सर्वेस्पर देवान आमकां पाठयल्लो बरो गोवळी जेजू, ताच्या शिकोवण्या मरिफात आमी आमच्या संवसारांत जिवन आसा आनी सस्ती जिविताक आमकां तयार रावंक करता. आयच्या दिसा ह्या युकरिस्तांत आमचे त्या सांवां ताचे समोर दवरून ताची बेसांवां आमी घेवया. आमचे जबाब
बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. मागता आम्ही आमच्या बापा साहेबा खातीर, गोवड्या खातीर आनी सगळी पवित्र सभा सोलून व्हरूंक तांकां जाय जाल्यार बोड गटाई तूं फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबा खातीर आमी मागया. संवसारांतली सर कुटुंबां पवित्र कुटुंबाचे, भगवन कुटुंबाचे आदर्श घेवन जिवंक जाय जाल्यार कृपा तांकां फावो कर. देवा विरोध आनी नैसर्गीक विरोधाचे सत्कार निश्क्रीय कर. कुटुंबां शांती समाधानान क्रिस्ताच्या मोगान भर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मागीर आमी युवक युवती खातीर निरासपणाक ह्या जुगताचे चिंतपाक वळख जायनासतना भरोशा करीत फुडार तांकां पावजोवच्या खातीर आवय विधेय जावन सगळ्या पवित्र सभेंत बऱ्या ह्या शेगुण्यांनी जिवंक जाय जाल्यार बोड गटाय तांकां बरो फुडार तांकां फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मागता आमी शेतकाऱ्यां खातीर, कामेऱ्यां खातीर, निराश्रीत निर्गतीक अनाथां खातीर, एका वेळच्या काण्णातल्या खातीर तांचेर तुजी दया देव येवं दी. तांकां आशिर्वादीत कर, भलायकेन सांबाळ, तांकां तूं चलय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मागीर आमी आस्पत्रेन जिवन मरणा मदें झुजची, ICU, MICU, NICU आसची, व्हेंटिलेटर आसची, कोविडान ती क्वारंटायन जावन या डेल्टा, ब्लॅक फंगस अशे अटॅक जावन आसची, ह्या कसल्याय मारणान ती पिडे वळख जावन कॅन्सर, द्वारी, आंतोड्यार आसची, सकट गूण जावन दी. देवाची कृपा तांकां लाभोवं दी आनी देवाची खुशी तेंच्यानी जावन दी. बापा आमचे मागणे ऐक. कोरोना निमती सगळो संवसार कश्टांत आसा. परत आनीक वेव येता म्हणून सकड कांगाल जाल्यान. बापा आमचे ह्यो गरजो तूं आशिर्वादीत कर. आमची समूह तूं आशिर्वादीत कर. चड आनी चड मागण्यांक बळवून जावन पातकिजींनी सांडून आमी तुज्या वाटेन समकोंक आनी सगळ्या संवसाराच्या परिवर्तना खातीर आमी मागता. ज्या राष्ट्रांनी स्वार्थ प्रगट जावना थंय स्वार्था खातीर ती उक्ती जावन दी. मातांतल्यापणांत तावून आनी तशेंच आमकां भयोत्पादन तूं राख म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. इस्कॉल आनी शिकच्या भुरग्यां खातीर मागया. नेणट्या भुरग्यां खातीर, गर्भे स्त्रियां खातीर, भुरग्यांतल्या स्त्रियां खातीर मागया. गर्भाचें फळ तांकां देव फावो करून दी. काजारा सैरीक मेळनातल्या बऱ्यो सैरीक लाभोवन दीत. सर तुमची त्या सावांतो बेसावांनी भरोवन दी आनी अशें आमचें जिवीत ताज्या मेटांनी जिवोवचें जिवन जावं दी म्हूण आमी मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या खासगी त्या सावां खातीर मागया. सर्वेस्परा तूं आमकां सदां आयकताय. मागण्यांद्वारे आमी तुजे समोर येताना तूं आमकां फावो ती जबाब फावो दिताय, फावो करताय. अशे दिसा ह्या योगरिस्ती बलिदानांत आमी समर्पिल्लीं त्या सावां बेसावांनी भर आनी तुज्या पवित्रत्म्यान आमकां तूं चलय. जस्कत काय बगसून जें कितें आमी विसारलां तें आमकां फावो कर आनी अशें तुका सागसावन जिवचें भाग आमकां फावो कर. मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनुश्याच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनुश्य सैमाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे दाखोवण्याच्या कोणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमान वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला दाखोवचो वायन आमी तुका भेटयता. दाखवाली दिला आनी मनुश्याच्या वावरान केला तो आमकां आत्मी पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्पर देवा लानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं म्हूण. तरी तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका दूर काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात आसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्रच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुज्या परजेक तुवें फरमायले. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायेक पावयल्योय. तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओंपतांव. तो दयेन तूं मानून घे. आनी अशें आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तचे सडवणे फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा थंय आमी उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्वकडे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैलो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सगळे आमी जियेता, भोंवताव आनी आसाव. आनी ह्या संवसारांत आसतना नेस तुजो मोग आमी भोगताव. गादार तुज्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताचें पुनर्जीवन म्हणचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून सस्नाक आमकां मेळटलो तो पास्कसो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावताव. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपेच्या पदवेची दिनवशी काळजान आमी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय 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 जय. ओन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय 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 जय. ओन सर्गी तुका जय. बाबा, कोरोसो तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सत्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदें दिताव नासतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काश परजा तुजो मैत आसाय. देखून बापा घालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साधन्या पळोवन आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुबेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसान दिली आणि म्हणे, तुम्ही सुबीस घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सस्ती कराराचें रगत हतकाचे बोगसणे मेळशाक तुमच्या बसवत आणि सुबेस मनशा बसत ते वारावतले, हे म्हज्या आवडा साफ करात. बवटसो घोटभर गोठूया तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवी, तुवे आमकां सोडयली सोमिया संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बापा, आमच्या सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो, तुझ्या अनंत बरी पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार सज्ञ असो, आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आम्ही उपकारी काळजा हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या कुडीन आणि रक्तान फसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भोरो आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक धान तो आमकां करूं आणि अशे देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवकार मरियेच्या, तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि सुबेस भक्त सांगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बुलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुबेस गवळे आनी मनयारा बराबर तुझ्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुझ्या पवित्र सभे भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. गणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. ते आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूत पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वनंदनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेऊन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझी राज्य आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सोंपलेल्या बक्षिता जशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परस्पर वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवीत सुस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाबानी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे
पुरुषांतरिक्तेला आमकां तुजे उदार कळटी सर पत्ता सुटे आनी सरांगांतली वाटाय कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुम्ही जेजू ख्रिस्त तुझे धर्मदूता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर दैत पूण तुझे पवित्रतेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुझ्या खुशा प्रमाणे तिका शांती देणे कोडान सांभाळ तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन तुमची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसू एकामेकांक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेली आमची कापोट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेली आमची कापोट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेली आमकां शांती दी सुमिया जेजू ख्रिस्त जिवे देवाच्या पुता बापाच्या वचना प्रमाणे पवित्रतेचे सहकारा तुझ्या मरणावरवी संसारात तुवें जिवीत दिली हे तुझे भोव पवित्र कुडी आनी रक्तावरवी सगळ्या म्हज्या पटापणांतलो सर वायटांतलो म्हाका निवार सदांच तुज्या आज्ञा पडो म्हाका आदार दी तुजे सरसिलो वेगळो सरून केन्ना निर्मू नाका ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीत जिवणाका पयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर वचना म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली ख्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळू मोगाच्यानो आमच्या दोनी हात जोडया थोड्या दांपिया आत्मीय ग्रुपी आज जेजूक आमी सेवला आमच्या आत्म्यान तो आयला आमकां ताणें ताची घटाय दिल्या आमचे अस्ककाय ताणें पुसून काडल्या पातकां ताणें बुक्षिल्यांत तशेंच आमकां भलायकेन तो आशिर्वादीत करता तर आज आमी भेटयलेलें बलिदान आमकां आशिर्वाद बेसांव पेकोण हाडू म्हणून आमी त्याच स्वीकार केल्या जेजू कडेन मागया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू वगळाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 सुमिया जेजू ह्या युकरिस्ती बलिदानान वांटेली जाल्यार एकल्याक तूं आशिर्वादीत कर बरी बोळ भलायकी दी ह्या युकरिस्तीचे संपूर्ण आशिर्वाद तांकां मेळोवन दी टच देम लॉर्ड ब्लेस देम लॉर्ड हील देम लॉर्ड जेजू ख्रिस्ताच्या नावान प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाचे दीस घाल सर्गेच्या देण्यानी तुवें आमकां बोरल्याय घरांतल्या पत्की जिवीत सोडून तुझ्या भुरग्यांक सोबतात असले नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी ह्या आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो तकली बागावया आनी ह्या युकरिस्ताचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया सर्व पदवेदार देव कणवाळायन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालू
आनी सोडवण दिवपी जाणवेची वळख तुमकां फावो करूं. आमेन. बाबर तुजे शिकोडेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कारणांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां करपा दिव. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं. आमेन. आनी सैर पदवीदार देव आसूं, बाप आसूं आनी पूत आसूं आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. मोरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गी. उलो मारता माये, आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय, तूं आमकां जाय. तुजे सरशी येता विघ्ना आनवारान सुखा दुखान. माय तुजो आदार मागता. विघ्ना आनवारान सुखा दुखान. माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गी. उलो मारता माये, आमी तुजी भुरगीं. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दिव. आमकां जेजूच्या बोबोईत काळजा ती आशिर्वाद भुरग्यांक तुज्या भगवान तुजे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी